जो हांव सुवार्थेकार रोवंत काडूनच वेता गाय परी म्हणजे आजय तो काल सांगलेंच सांगता. थोड्यांक खंयचे मात्र समजता सोड न्हू उंड्याच्या अचर्यांतली कुणा समजनात. जेजू कांड म्हणून समजना, जेजू जिविताचो उंडो म्हणून समजना, जेजूक खंयचें म्हळ्यार कितें म्हणून समजना. अशें तांची बशी रितीस उरली. जेजू जिविताचो उंडो म्हळ्यार जिणयेंत जेजूची अनिवार्यताय आनी जेजू तूं म्हाका जाय म्हणलो काळजा गुंडायेचो मनोभाव. जेजूक खंयचें म्हळ्यार सतमानचें. ताचेर सतमानलेल्या वरवीं आमकां सासणीक जिवीत मेळटा. सतमानचीच भोववर्ती देवाक मेच्चोवची करणी. हें सर्व आमी नियाळ्ळां आनी आमकां समजलां. जू हांव न्हू आमकां हें स्पश्ट केलां. पूण जू देव मात्र ताणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें म्हूण सवाल करतात. ह्या सवालांत जेजूचें मांस खावंक तांकां मोन आसा म्हणून न्हय, बगार मोन ना म्हूण कळटा. तांचे लागीं जेजूचेर विश्वास ना म्हूण कळटा. जेजूक ते सत मानिनात म्हूण कळटा. पूण जेजून ह्या सवालाक दिवची जाप जेजून येदळूच सांगलें परत मती घाडटा. जेजू जिवंत बापान सर्गींत हांवन धाडलोलो. जेजूक सतमानच्यांत सासणीक जीव मेळटा. तोच खरें खाण आनी पिवन. मरणांत हांवन निमाण्या दिसा जिवंत उठोवंक सोकसो तोच. ताका सतमानतलो मरणा पूण सासणाक जियेता. अशें सुवार्ता आमचे जिणयेंत जेजूचें महत्व कळीत करता.